येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. ऑक्टोबरात सुरू जावपी 37वा राष्ट्रीय खेळ जातलो गोंयांत. प्रधानमंत्री मोदी खेळाचें करतलो उक्तावण. उच्च न्यायालयान खण ब्लॉका खातीर नवी पर्यावरण मंजुरी दिल्या उपरांत राज्यांतल्या खण उद्देगांक बसला व्हड धक्को. सांकवाळे उदकाच्या टँकरांतल्यान सिवरेजीचें उदक व्हरपाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत कुठ्ठाळे आमदारान पुलिसांक FDA आनी WRDक केलो फोन. 10 दिसां भितर अहवाल दिवपाची केली मागणी. काणकोण रस्त्याचें काम सुरू करूंक नाशिल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी येई आनी जेईक केले ऑफिसांत लॉक. 5 तारखेमेरेन रस्त्याचें काम सुरू जायना जाल्यार पुराय PWDच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाची दिल्ली शिटकावणी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. दुर्बाट वाठारांत ह्या वाठारांतले फेरी पॉयंट उदरगतीची वाट पळयता. गटारांचेर बसयल्ल्या मोडक्या लोखणाच्या ग्रील स्लॅबाक लागून फाटल्या कांय वर्सांत कितल्याशाच जाणांनी घालून घेतले. तशेंच ह्या वाठारांत वाडिल्ली खारफुटीची झाडां धक्याक लागपी फेरयेक आडमळी हाडटात. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी ही समस्या तडीक लावची आनी अपघात टाळचे थळाव्यांनी गाराणें घातल्या. आयकात. आमकां ह्यो फातरी पळय घालपाच्यो ह्यो पळय हे आसा पळय न्हू लाखणाचे तेजे लोक स्लीप जावन पडटा आनी फेरीबेटीन वयतना लोक फॅमिली वयता लोक त्रासान पडचे न्हू मोडून पडचे न्हू मरच्या पयलीं घालचे नाल्यार मोडून पडच्या पयलीं घालचे इतकेंच आमचें हें आसा हांगासर. हे फातरी घातल्यार कोणाकूच त्रास जावपाना. हांगासर टर्न आसा न्हू स्लीप जावन पडटा म्हणजे कितें जाता येता वयता न्हू फेरीबेटीन इतकेच प्रॉब्लम. स्टेपाक कितें जाता शेण आसता हांगासर गोरवां आसा भरपूर येवन बसता शेण आनी उदीक पावस पडले म्हणटूच मोडून पडटा आनी आमकां घराच्यान धांवून येवचें पडटा तें काडपाक. कितले लोक पडले गो? खूप लोक पडले जवळ जवळ 200-300 लोक पडले आणि सगळे शेणान बिनान लोळटा. कितें काम म्हणटा पांय सोलपाक हें आतां भुरगीं आसता न्हू फॅमिली कोण फॅमिली हेका फेरबडी वयता कामाक वयता हे करता लोक इंजर्ड जावचे न्हू मोडून पडचे न्हू घरान पडचे न्हू दाणो घेवन चलचो न्हू सुरक्षीत आपूण गेला तसो बरे भशेन घरा कडेन पावचो. आणि गटार साफ ना? गटार साफ करूं ना 10-15 वर्सां मायज जाली म्हाका खबर ना. वर्सां काडटाली ती फातरी मोडल्या रस्त्या वयल्यान उदीक वयता लोक वयतना बरे कामाक वयतना तेंची उदीक उसळून पडटा. ते गटार साफ करतो जाता ते कोणे करूं ते म्हाका खबर ना पूण पात्रांवान लक्ष घालून करचे कोणे खबर. आणि किती प्रॉब्लेम? आणि ही झाडां रोयल्या हांगा बदामाची ही आतां हे केल्या हांगासर पार्किंग एरिया केल्या वयल्यान वायरी आहा ती खबर आहा तेजे पोंदा झाडां रोयल्या ती परती वयर तेकता आनी वायर शॉर्ट जाता लायट ट्रीप जाता आनी सामके रातभर लायट येना तेंका लायटमॅनाक त्रास जाता सामके मारलेली वयर तेकता हे कितें केलां एक घालच्या पयलीं समजूं जाय आसलें न्हू कॉन्ट्रॅक्टरान ही झाडां वयर वायरी आहा ती तेकली म्हणून एक मोठी मिस्टेक केल्या. मजगती थळावो पंचायत वांगडी बाबू नायकान दुर्बाट जंक्शनाचेर जावपी अपघाताची खबर आसा अशें सांगून आपल्या जबाबदारीची जाणीव आसल्याचें दाखोवन दिले. कामाची ऑर्डर पयलींच दिल्या आनी रोखडेच रस्त्या मदल्यान वचपी गटाराचेर कॉन्क्रिटाचे स्लॅब बसयतले अशें ताणें सांगले. आयकात. बाबा लोकांचे एक म्हणणें आसा की जी फातरी घातलेल्या पळय न्ही टनाचेर ते ग्रीस घातले ते स्लीप जावन पडटात. खूब लोक पडले अशें म्हणटात. खूब जाण पडल्या कोणाचे पांय मोडल्या तेन्ना आमी इकडे उलयल्या की ते काडून पावसा पयलीं ताका सगळ्यो परत आशिल्ल्यो ते स्लॅबी घालपाच्यो कारण प्रत्येकाक हो जेन्ना टर्न मारता पयलीं तेन्ना स्लीप जावन अशें वयता आनी सोमते शॉर्टोन पडटा ते. इतले विलंब जावपाक कारण कित्याक खूब तेंप जालें म्हणटा कित्याक काम जालें ना म्हणल्यार कितें आसा ते ग्रिल्स घातलेली न्ही ती ताका स्लॅबी ऑर्डर केल्ली आसा ते अजून तेंचे कडेन स्लॅबी नाशिल्ल्यो न्ही आतां तेणी दिता म्हणल्यार. विलंब म्हणल्यार फक्त स्लॅबीक लागून जाला कित्याक तेंचे कडेन सद्या स्लॅबी ना न्ही. एक ग्रिल्सा स्लॅब केन्ना घातलेला ह्यो जाली ताका 4-5 वर्सांतली. ते आतां आमी काडपाचें ठरयलां. आतां आमी नवे पंच जाल्ले कारणान आमी ते रोखडेच डिसिजन हांवें घेतलां आनी पंचायतीकूय हांवें तें मांडलेलें आसा की ती ग्रिल्स काडची. सरपंचांनी सांगलां ते काडून घेवया लोकांक त्रास जाता पडटा न्ही. आनी बाबू हांगा तुमचे बुशीस वाडल्या आनी हांगच्यान फेरी बीन दितना दुर्बाट ती विपरी झाडां वाडल्या ती पयर भेडलेली आमी थोडी मारलेली परत आतां ती वाडली न्ही परत ताका कटिंग करचें पडटा. करून घेता रोखडेच करून घेता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. वर्साचे अखेरेक गोंयांत 37वी राष्ट्रीय सर्त जावपाची आसा. केंद्रीय खेळा मंत्रालयान आज मुख्यमंत्री सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या वांगडा
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्षा PT उषा हांच्याबरोबर बसका घेतली. ऑक्टोबरात राष्ट्रीय खेळ जातलो आणि प्रधानमंत्री मोदी खेळाचे उक्तावण करतलो. ऐकात. Tentatively in the October 23rd to 24th of October depends upon the PM's date. जी इनॉग्रेशनची डेट फायनलायज जातली. जाता तितके बेगीन आमी इनॉग्रेशनची डेट कळोवपाची आसा आनी ती एकदां जाली काय तो इनॉग्रल सेरेमनी हो आमचो फातोर्डा स्टेडियमाचेर इनॉग्रेशन स्टेडियम त्या हेजेर जातलो. एक भव्य दिव्य असो सुवाळो पयलीच फावटी आमकां नॅशनल गेम होस्ट करपाची खूब वर्सां जेची आमी वाट पळयतले. गेली 5-6 वर्सां म्हाका याद आसा म्हणजे विधानसभेच्या भायर जातल्यो काय ना जातल्यो ना हाजी शंका लोकांकूय आशिल्ली. बट होस्ट करपाचें सौभाग्य गोंय सरकाराक मेळ्ळें आनी म्हज्या मुख्यमंत्रीच्या काळात म्हणजे म्हाका दिसता एट अ टायम ऑफ काँग्रेस गव्हर्मेंट सुरू जाल्लें ताच्या उपरांत आनी एक गव्हर्मेंटूय येवन गेले आनी आतां तरी आमकां निदान वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतले मदीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर जरी फाटीं पडले जाल्यारूय बी आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी पुराय रेडी केला आनी ती वेळ आयिल्ली आहा म्हणटा तशी ऑक्टोबर म्हयन्यात टेंटेटिवली 23 ते 24-25 ऑक्टोबर हाच्या मदीं उक्तावण जातलें आनी फुडें चलपी म्हणजे 10th ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत चलपी हे नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर फक्त म्हणजे डिपार्टमेंटच न्ही ते गोंयकारांनी तयारी दवरपाक जाय. 37th नॅशनल गेम्स जे गोवा इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर दी होस्ट करपा आसा त्या संदर्भात प्रिपरेशनाच्या संदर्भात आणि एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्ह्यूवाचे अंतर्गत ही एक विजीट जावन आसा आणि अशा ह्या पत्रकार परिशदेत आमच्या बरोबर आमचे उपस्थित आसात आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री जेंका स्पोर्ट्सा खातीर ताणें तन मन सगळे काही गोष्टी आणि 37th नॅशनल गेम्स हाडपा खातीर भरपूर अशें योगदान आसा. डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आजच्या एंटायर जवळ जवळ 45 मिनट्साचो एकंदरीत 38 डिसिप्लिन्स ज्यो आमच्या जो ऑलरेडी फायनलायज जाल्ल्यो आसात त्या संदर्भात प्रत्येक जो वेन्यू जो आसा त्या वेन्यूचे आणि पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमचे मॅडम आणि गोंयचे मुख्यमंत्र्यान आज पळयलेले आसात. त्या संदर्भात आमी आजच्या घडये अशा तरेच्या पावण्याचेर पाविल्ले आसात की गोवा इज रेडी टू होस्ट द नॅशनल गेम्स आणि ह्या संदर्भात आमचे एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी आसा. ओन्ली ताजे रिफर्बिंग म्हणजे फॉर पेंटिंग थोडेशे क्लिनिंग थोडेशे टायल चेंजिंग हे सगळे काही गोष्टी जे काम जे आसात ते बाय 15th ऑफ जुलै 2023 कंप्लीट जातले आणि सप्टेंबर म्हयनो जो आसा हो आमचो कुलिंग टाइम असतो. As the game's technical conduct part is concerned, we are very much satisfied with the preparedness. There are two parts. One is the will of the government and one is the preparedness which is actually on the fields. Here it is heartening to state that both are of very, very high level. And in the past many days we have been visiting with various federations. The technicality as far as the conduct of the games is concerned is absolutely at its prime. We are really looking forward to a absolute excitement that is being built up around the national games, the 37 national games, and we look forward to a great sporting event which will be raising the bar of sports in this country. I on behalf of my leader, Madam PT Usha and Kalyanji, thank the government of Goa under the leadership of Honorable Chief Minister Savantji and the Sports Minister Mr. Gowde for all their preparedness and their push for the 37th National Games. Thank you. ऑक्टोबर म्हयन्यात आमी नॅशनल गेम होस्ट करता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशिष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. काणकोण वाठारांतल्या श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रात 1 आणि 2 वॉर्डांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्याचे टेंडर पास जाला तरीकूय रस्तो दुरुस्त करिनाशिल्ल्यान ह्या वार्डाचो पंच वांगडी रामू नायक उपोशणाक बसलो. हे पळोवन थळावे फुर्योज जाले आनी येई आनी जेईच्या ऑफिसाकूच कुलूप मारले. 5 तारखे मेरेन रस्त्याचें काम सुरू जायना जाल्यार पुराय PWDच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. ऐकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या रामू नायक ह्या पंच मेंबरान आपल्या वाठारांत रस्ते जायना देखून 8 दिसां पयलीं आपूण उपोशणां बसतलो अशें वेगवेगळ्या सरकारी आस्थापनाक मेमोरेंडम दिल्लें आनी त्या धर्तरेचेर आनी ठरिल्ल्या दिसाक तो आयज हांगासर उपोशणाक बशिल्लो. हांगासर उपोशणां बसलो आनी तो डायबिटीज पेशंट त्याच बरोबर ताचे बायल आनी भुरगीं आसा देखून हांगासरले काणकोण वाठारांतले जना भंडारी आनी त्याच बरोबर विकास भगत
काँग्रेस आणि त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्ड हांच्या कार्यकर्त्यां सयत तेवूय जाण आयले हांगासर आणि हे प्रकरण गंभीर आसा देखून जे रोड्स डिपार्टमेंटाचे म्हणजेच जे ए आणि जे ऑफिसर आसात ताकाच लॉक मारून भितर गायले आणि बरोसो हांगासर हंगामा जालो आणि काणकोणांतले पुलीस हांगासर येयल्या उपरांत तांच्यांनी रिक्वेस्ट करून तो हंगामा थंड गायलो आणि दामू जो आसा ताका सांगलें की येता त्या 5 तारीख मेरेन रस्ते प्रॅक्टिकली सुरू करतले आणि ताणें ताचें उपोशण सोडपाक सांगलें. तुम्ही घराकडचे पैसे हाडपा लायला रे टॅक्स पेयरा पैशांचे काम करपा लायला मरे तुमकां बाकी सगळे उत्सव करता मरे तुम्ही हो उत्सव तो उत्सव आनी लोकांक बेसीक जाय ते रस्त्या प्रॉब्लेम उदका प्रॉब्लेम लायटी प्रॉब्लेम हॉस्पिटला फेसिलिटी सारकी ना सदां लोकांनी बॉम्ब मध्ये रावपाचें तुमचे फुडें येवन आज साहेब सांग तशी बरोवन दी ना तेगे बॉडी वर हाडटात. आम्ही लॉक मारतले तूं ऑफेन्स रजिस्टर करपाचे आम्ही गांवच्या लोकां खातीर आनी गांवच्या खातीर आमकां जाय ते करतलेच. आम्ही लॉक मारतले कित्याक तुम्ही करना आमकां कशें पडटा तुम्ही सगळं सारकेले आमकां हे करपाक पडनासले तुमकां मारतलो लॉक पयलीं सारको आनी पासाचे लॉक काडटाय ना आतां हेंका मोबायल घ्या आनी लॉक काडटा तुमकां मारतलो मागीर रडा जाय तशें ना ना वर्क ऑर्डर मेळ्ळा कहाणी सांगनाक रे साहेब वर्क ऑर्डर मेळ्ळे ते आमी वर्क ऑर्डर मेळ्ळे की आमी कॉन्ट्रॅक्टराक गळ्या दिता तो प्रश्न पूण तुमी केन्ना वर्क ऑर्डर दितले केन्ना दिता साहेबा रिक्वेस्ट केला तो लॉक काडला ना दोन काडना सांगला न्ही 2 वीक भितर पर्सनली सेक्रेटरी 2 वीक कितें उलयता राव 2 वीक म्हळ्यार केन्ना आज 26 तारीख आज 26 तारीख करता राव आज 26 तारीख तूं 26 भितर 14 ऍड केले तर तारीख कितली जाता 10 तारीख येता 10 तारीख येता न्हू बरोबर बरोबर 15 तारखेनंतर मेच्या काम करपा जायना बरोबर तुमगे कायद्या प्रमाणे आमगे कांयच न्हू हॉटमिक सिग्नल 15 तारखेक काबार येता 15 मेक 10 तारीख येयली 10 तारीख म्हणले जाल्यार 5 दिसां भितर डांबरीकरण जाता अशें दिसता 15 मागीर तूं बंद करतले की पावसाक पाड जालें म्हणटले तें म्हाका तूं सांग सरा लॉजीक सांग तेका हांव तेंगेल्या हेजी प्रमाणे गॅजेटा प्रमाणे 15 तारखेनंतर 15 मे काम करपा जायना बंद तो सांगता 10 तारीख पर्यंत कलेक्टर ऑर्डर असता 10 तारीख पर्यंत तेणे हांड ऑर्डर दिली उपरांत कॉन्ट्रॅक्टरान रेडी केन्ना जावप आनी तें डांबरीकरण केन्ना जावप हें तेणे आतां तेगे तोंडान सांगचें ऑन रिकॉर्डा आतां बरोवन दिनाका म्हाका तोंडान सांग सांग हांव उलयना आतां सांग रिकॉर्ड घेतले ते 2 वीक आयले की मागीर इमिडिएटली 4-5 दीस मेळटले मेंटेनन्स आनी बारीक बारीक रिपेअर कामां ते कंप्लीट करून जाता मागीर 15 तारीख म्हळ्यार तूं काम करूंक दितलो तेका काय अर्दकोट कायद्या प्रमाणे तूं दिवं जायना ऑर्डर आयले जाल्यार आमचे मॅक्झिमम जाता तितले काम करतले न्ही एज पर कितें पॉसिबल अर्दकुडी काम दवरपाचें मॅक्झिमम जालें पावसान जातले ते अरे 12 दीस कित्याक लागता तुमकां सांग म्हाका आयका तूं कितें सांगता पावसा नंतर बंद दवरपा पावसा लोकां 4 दिवस त्या रस्त्यान करपाची ना मेंटेनन्स करतले न्ही पयलीं पॉटहोल सारके बारीक बारीक इश्यू आसता ते काडटले अरे बाबा तूं तेका लागून आमकां 5 तारखे पर्यंत तुवें हाडून दिवपा जाय तेका मिनिमम 10 दीस मेळपा जाय तें काम कर ते दिसता आमी सांगूना सायटीर वचून की आमी बाबा फायल ऑलरेडी तुजी पर्सनली काडली साहेब तेका पुराण नाका तू केली तेका फक्त काम केलें करून सांग म्हाका सो ती फायल जशी आमी रोखडी फॉलोअप करता तुमी जाल्यार आमचे बरोबर या फॉलोअप करतना वांगडा तुमकां घडलो बसता आनी त्या प्रमाणे आमी चालू करूया पूण हांवें दिली कितें 24 तारीख सुद्दां जर काम जालें ना 26 तारखेर एप्रुवल येतकीर वर्क ऑर्डर हांवें बरोवन दिलें वर्क ऑर्डर येयली की तुका करता म्हाका ते पास्ट नाका रे बरें केलें प्रेशर बी आहा ओवरऑल हितून पॉलिटिकल प्रेशर बी कितें फायल फॉलोअप चालूच आसा नाका आमचो म्हळ्यार पुराय पाठिंबो हेजो नागरीक म्हणून तुजे बरोबर आसा कारण रस्तो जावप ही काळाची गरज आसा तर रामू आज उपोशणा पावले उपरांत आमचे हांव जेन्ना बाकीच्या आमच्या भुरग्यांनी आमी डिसायड केलें की रामू वचून तेका दिवप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक उत्सवा खातीर येवपा आसली तेका लागून आमी डिमांड केलो तेचे पयलीं सगळें जावचें म्हण पण ह्या लोकांनी कान मनार घेतलो तेका लागून हे संत गतीन काम चल्ल्यान हें काम जायनात आज पळय हो सत्ताधारी गटांतलो एक रुलींग गटाचो पंच ह्या पंचाची ही परिस्थिती सत्तेर आसूं सरकार सत्तेर तेगे आसा आमदार तेगे आसा पण तेका ह्या परिस्थितीन तेका आज हांगा उपोशण करचें पडटा गेल्लो लोकशाही पद्दतीन वयतलो फुडें बी आनी जर लास्ट वेळ पळय जाल्यार रस्त्यार न्हिदतलो ही लोकशाही पद्दत न्ही रस्त्यार न्हिदपाची पण लास्ट वेळ पळय जाल्यार हांव तें करतलो रस्त्यार न्हिदपाचें काम गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नव्या पर्यावरणीय मंजुरी मेळनासतना 3 खंड ब्लॉक लिलाव करपाची राज्य सरकारची येवजण आयज उच्च न्यायालयान दिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयात न्हयकारले. ह्या निर्णयाक लागून खण उद्देग प्रभावीपणान 1 वर्स फाटीं पडले. नवे खण भाड्यान नवे पर्यावरण मंजुरी मेळोवपा खातीर राज्य सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 निर्णयावरवीं वचपाचे निर्देश दिल्ले. पूण राज्य सरकारान 2014 वर्सा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर आदारीत 2014-15 वर्सा ताजे भाडेपट्टी दिवचे बदला दुसरे नूतनीकरण दिवपाचो यत्न केलो. EC 30 वर्सां वैध आसा अशें सांगून राज्य सरकारान MMDR कायदो 1957च्या 8A खाला केल्ल्या दुरुस्तीक लागून EIA 2006 खाला जारी केल्ली EC नव्या खण ब्लॉकात हस्तांतरीत करपाक मेळ्ळी असो युक्तिवाद केलो. आयज जारी केल्ल्या सविस्तर निर्णयात उच्च न्यायालयान ही गृहीत धरप न्हयकारल्या. अशे तरेन राज्य सरकारान कोनशे कापून खणकाम सुरू करपाचो खंयचो यत्न हारायलो. राज्य सरकाराचो निर्णय मान्य करपाक उच्च न्यायालयान आदरपूर्वक न्हयकार दिल्ल्यान सगळे खण ब्लॉक मेळोवचे पडटले. देखून नव्या ECन खणकाम रोखडेच सुरू जावपाची सगळी संद धुक्यात सापडल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सिवरेज भरपा खातीर उदकाच्या टँकराचो वापर केल्ल्याची खबर आयल्या उपरांत राज्यांतल्या नागरिकांनी हे चवकशी विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. कुठ्ठाळेचो आमदार आतानियो वाज हांणी थळाव्या पुलीस, RTO आनी FDA आनी हेर जायत्या खात्यां कडेन बसका घेतली. 8-10 दिसां भितर घडणुकेची म्हायती दिवपाची अपेक्षा उक्तायली. आयकात आमचो रिपोर्टर हिरो महालेक. पयलीं सांकवाळ हांगा 2 टँकर धरलेले, एक आसलो तो सिवरेज टँकर आनी एक आसलो वॉटर टँकर. हे दोनूय टँकर जेन्ना हिंगा धरलेले तेन्ना कळोन येयलें की हे वॉटर टँकरान खंय तरी सिवरेज ही ट्रान्सफर करून शिफ्ट करतालो अशें दिसून येयल्लें आनी हे खंय तरी हानिकारक आहा म्हणून अशें लोकल्सांनी आवाज उठयल्लो. तशेंच काल पळयल्लें की काँग्रेसानूय आवाज उठयलो. तेचेरूच आयज आतंकवाद जे कुट्टाच्या आमदारा हेंच्यांनी आयज जॉयंट मिटींग घेतली विथ द FDA, पुलीस, ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्या डिपार्टमेंट आनी तेंच्यांनी सांगलां की हे जे टँकर्स आहा हेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय. तशेंच आनी जे टँकर्स बाकीचे जे सांकवाळ, कुट्टा या बाकीच्या एरियांनी जे ऑपरेट जातात तेंचे लायसन्स चॅक करपाक जाय आनी तेंचे वेदर ते कशा तरेन ऑपरेट जाता हे चॅक करपाची गरज आहा. WRD नाका परमिशन दिल्लें तें 2022 ताचें एक्चुअली परमिशन मार्च एंडाक हें कवर जालां. पूण हो आतां इलिगली जे सिवरेज वॉटर हे कितें आसा तें इलिगली तो ऑपरेट करतालो. ताका लागून आमी आतां डिस्कशन जालां आनी आमच्या त्या ऑफिसरांक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा जाता ते बेगीन ह्याचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हें लोकांचे हेल्थाचे प्रॉब्लम आनी हे भशेन जावपाक जायना. हें आतां आमचे 4 डिपार्टमेंटा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांचे ताबडतोब जाता तितले बेगीन ताणें एक्शन घेवपाक हांवें सांगलेलें आसा. 2 दिसां पयलीं 2 टँकर, एक सेप्टीक टँकर आनी एक वॉटर टँकर पब्लिकान इन्फॉर्म केलेलें आमकां की क्रॉसींग करता सिवरेज फ्रॉम सेप्टीक टँकर टू वॉटर टँकर. सो दोनूय व्हेकल आमी डिटेन केलेले आनी आमी आमचे दवरले. वी हॅव मूव्ड अ लेटर टू हेल्थ डिपार्टमेंट, RTO and WRD for inspection and report. Once we receive the report, we will take action. सर ते जायते सेप्टीक टँकर लायनीन रावता सर आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करता RTO आनी पुलीस तेजें कितें तातूंत भितर आमी RTO ऑपरेशन घेता विथ जॉयंट एनफोर्समेंट. We are going to send the sample for testing. There is a water tanker which is stored, allegedly stored sewage. So that will be sent for testing. And once the report comes, we are going to submit to the police. And accordingly, they are going to act. What directions were given by the MLA? To do the testing as soon as possible. So we are going to do it today only. As is definitely today because the report comes from panel. Once the report comes, we will submit it to the police. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशिष गोवेकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडकयच्या 5.5 कोटी खेळा संकुल पुरायपणान बांदून वापरपाक तयार आसा. पूण इंडोर स्टेडियम उगडपाक अधिकारी टाळटात अशें दिसता, जाचो परिणाम वाठारांतल्या खेळगड्यांचेर जावपाक लागला. अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन खेळा संकुल लोकां खातीर उक्तो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी आनी मडकयच्या पंचायतीन केल्या. आयकात कृष्णा नायकाक. सीमा के बल्ले पर लगी, शरीर पर लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मतलब शरीर की सीमा है.
एक आगे रग्बी जो होता है वो भारत में ताकत बहुत ज्यादा है वहां से उनके बारे में आएगी ना 112 मीटर सबसे लंबा छक्का होगा इस टीम का अभी तक 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर मडकई ग्राउंड हो पयलींसान फेमस आसा तो पंचायती अंडर आसा आनी तो ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा आनी हांगा भुरगे खेळटात आनी अशे भुरगे खेळटा की सगळे जे तालुक्याचे लोक जे पोंडा तालुका म्हण मडकई कॉन्स्टिट्युन्सी म्हण जे हांगसरले भुरगे हांगा खेळटात आनी हांगा ताजे खातीर हांगा एक इंडोर स्टेडियम बांदिल्लो आनी तो स्टेडियम हो 1920 बांदिल्लो आनी ताचे कॉस्ट जाल्ले 5.5 कोटी आतां ऑलरेडी तो रेडी जाला पूण अजून तेजी इनॉग्रेशन जाल्लो ना कित्याक जाल्लो हें खबर ना कोणाकूच आनी लोकांचो डिमांड आसा की हो इंडोर स्टेडियम हो तो बेगीन जावचो कित्याक हांगा सुविधा खूब आसात एक इंडोर स्टेडियमाक बॅडमिंटन कोर्ट आसा जीम आसा तशें भुरग्यांक चेंजींग रूम आसा चेंजींग रूम आसा गर्ल्स बॉयज रावपा खातीर जर भायले प्लेयर जर आयले जाल्यार रावपा खातीर रूम्स आसात असो स्टेडियम बरो आसा एक मिनी स्टेडियम असो आसा आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा भुरग्यांक बसपा खातीर एक लॉबी आसा त्या लॉबींतल्यान बऱ्यांतले बरे भुरगे बसून आवांतार बसून हांगा गेम खेळू शकतात बरी मजा करूं शकतात दुसरें म्हटल्यार मिडिया खातीर एक रूम केल्लो आसा थंय कॅमेरामॅन बसूं शकता रिपोर्टर बसूं शकता असोय रूम थंय केल्लो आसा असो हो स्टेडियम आसा हाजे खातीर हाजे जे जर रिनोवेशन जालें हाजे बेनिफीट सगळ्यांक मेळटले लोकांकूय बरें मेळटले आनी लोकूय खूब हांगसरले बरे भुरगे हांगा तयार जातले स्पोर्ट्सा खातीर ताजे खातीर लोकांची मागणी आसा की बेगींतलो बेगीन हो इंडोर स्टेडियम आसा ताजे बेगीन इनॉग्रेशन करचें आनी लोकांक ताची फॅसिलिटी दिवची हांगासर मडकय हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा इंडोर आनी सगळें आमी पळयता तें काम कंप्लीट जाल्लें आसा पण कितें लागून हो उरला अजून पर्यंत ओपन जावपाक लागून लोकांक मडकय वाठारान आसा पळय मडकय पंचायतीन हो एकूच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी रेडी आसा अशें म्हायती प्रमाणे 10% कितें काम उरलेलें आसा हो समज बेगींतल्या बेगीन चालू जाय जाल्यार मडकयकारांक जावं मडकय सायडीच्यान कोण कुणय म्हूण गावणे म्हूण जावं मार्दोळ जावं फोंडा एरियेन असो ग्रावंड आनी खंयच ना आनी हो ग्रावंड जर सगळ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो हो कित्या खातीर उरला तो एक्झॅक्ट खबर ना कित्याक मिनिस्टरान सुद्दां सांगलेल्या जुलय म्हटल्यार हो लोकार्पण जातलो लोकां खातीर खेळपाक मेळटलो मडकयकारांक सुद्दां पंचायती अंडर ग्रावंड आसा तो बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें आमकांय दिसता कित्याक ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जीम आसा इंडोर स्टेडियम आसा जे बॅडमिंटन खेळटले टेबल टेनीस खेळटले मागीर टॉयलेट आहा लेडीज आनी जेंट्सांक टॉयलेट आहा मागीर म्हाका दिसता प्लेयर जाय तांकां खेळपाक मागीर खेळ्ळ्या नंतर तांकां रेस्ट घेवपाकूय थंय रुम्स आसा अशें बाकी सगळे सूख सोयी ज्यो खेळगडीक जाय पडटा खेळ्ळ्या नंतर बाबा रेस्ट घेवपाक ते सगळ्यो सूख सोयी ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान मडकय आसा आनी सगळे रेडी आहा मिनिस्टरान बरो विचार करून हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगसर रेडी करपाचो प्रयत्न केला आनी बेगींतल्या बेगीन लोकार्पण जावचो अशें सगळे मडकयकारांक पंचायती म्हाका दिसता 2020 बीन जाल्यार अशें दिसता म्हाका अशें एक्झॅक्ट याद जायना पण 2020 टोटल कॉस्ट म्हाका दिसता 5.5 कोटी तरी आसतलो मिनिमम अशें म्हाका 5.5 कोटी अंदाज आसा तो कितें कारणाक लागून उरला आसतलो इनॉग्रेशन जावपाक लागून ऑलमोस्ट मॅक्झिमम सगळें काम जालें पेंटूय रेडी आहा म्हाका दिसता फक्त लास्ट एक कोट उरलेलो आहा पेंटाचो म्हणजे इतको ग्राउंड सगळो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेडी आहा म्हाका दिसता मॅक्झिमम म्हाका दिसता बिला खातीर उरलो आसतलो सो मिनिस्टराक खबर आसतलें मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला जुलय म्हटल्यार लोकार्पण जातलो हो ग्राउंड म्हणून इनॉग्रेशन जातलें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सृष्टी अथानीकार आणि शिवानी सांगेलकार. कुठ्ठाळी जिमखानान बारेडीच्या पिंटोस यूथ क्लबाक 4-0 अशी मात केली. अंडर 15 डिव्हिजन 2 लीग मॅच बाणावलीच्या मैदानाचेर बरीच रंगली. आक्रमक स्वरांचेर हो खेळ सुरू जालो. पहिल्या अर्धात दोनूय पंगडाक फुडाकार घेवंक मेळ्ळो ना. दुसऱ्या अर्धात 47व्या मिनिटार आदित्य ठाकुरान गोल करून जैताची सुरुवात केली. स्टार ऑफ द मॅच एन्सलम फर्नांडिसान 61व्या, 80व्या आणि 81व्या मिनिटार हॅट्रिक करून जैत मेळयले. पळयात काय रंगतदार खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयचे दर्यादेगे वाठारात उण्या दाबाचो वाठार तयार जाला. 30 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. येलो अलर्ट ना पूण गडगडपाची शक्यताय आसा अशें IMD सांगता. अदमासा प्रमाण बिरेस्तारा कांय गंभीर उष्ण हवामानाची शक्यताय आसा. दनपारा पारो 34 मेरेन चडपाचो अदमास आसा. उष्णतायेचो भलायकेचेर परिणाम जावं येता म्हणून खास करून दनपारा लोकांनी जतनाय घेवचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. तापमान 25 अंश सेल्सियस आसतले असो अदमास आसा.
बोट धनियाक कसलीच शिटकावणी ना. 30 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. बेरेस्तारा कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय. ह्या सप्तकात तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटी मालकांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.